कारी पेट्रोल पंपा कडेन हिंगा एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी एक टू व्हिलर हांगा पडलेलो आसा हिंगा। हांव गाडी चलयतालें आनी हांव कामां वतालें सकाळीं फुडें कामां वता आसतना ते सायडीच्यान पंपा वयल्यान दोग जाण सडनली मदींच आयले आनी हांव म्हाज्या रुटारूच आसा सारकी आसा आनी तेणें हाडल्यान सडनली तांकां सेव करपाक खूब प्रयत्न केलो हांवें इतलो ब्रेक मारलो नेटान सुद्दां जाल्यार म्हाजे टायर सुद्दां फुटलो इतलो नेटान ब्रेक मारल्यान तांकां सेव केलें मातशें एकट्याच सकल टिपरा कडेन मातशें लागला। दोग जाण आसले ते आनी डायरेक्ट येता पंपा वयल्यान आयले मेन रोडार पळप तरी आसता न्ही तेवटेन कांयच पळोवना डायरेक्ट येयले ते मागीर कशेंच तांकां सेव करपाक मेळना तरी आसतना हें करून तांकां सेव केलें। नमस्कार, तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयता आमी डे टू डे सांगता की हो बोरी बेतोडा जो बायपास आहा सामको डेंजर जाल्लो आसा आनी खूब हो रोड रुंदीकरण जाल्ल्या कारणान लोक कशे चलयतात हेच कोणाक कळना। आनी आयज हांगा सकाळी एक एक्सिडेंट जालो, एक फोर व्हिलर जी बोरयेच्यान उजगांव वाटेन वयताली आनी अकस्मात एक पेट्रोल पंपाचेर दोग जाण पेट्रोल घालून अकस्मात भायर सरले आनी तांकां ती गाडी दिसली ना खबर ना अकस्मात त्या गाडयेच्या समोर आयले आनी जी बायल मनीस ही गाडी चलयताली सावंत म्हणून तिणें तांकां साल्वार करपाचो खूब प्रयत्न केलो पण अखेर तांकां जो गाडयेचो धपको लागलो आनी ते दोगी जाण पडले आनी ते दोग जाण उजगांवचे भुरगे तितूर पिलियन रायडर हा ताका मार लागलेलो आसा पण दोगांकूय सद्या फोंडा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान शिफ्ट केल्ले आसा आनी फोंडा पुलीस सद्या आतां हांगासर पंचनामा तांचो चालू आसा। कोणीच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू।